स्वदेश स्किमीचो जीटीडीसीन गैरवापर आग्वाद किल्ल्यार घाल्ल्यो सावंड लायटी दिल्यो बागा प्रायव्हेट एजन्सीक परत हाडूंक ना. 4 कोटींच्यो नव्यो लायटी सीएजींत एक्सपोज. दक्षिण गोंयांत एकाच घर नंबरार वेगवेगळ्या जाती धर्मांचे 80 वोटर रोखडेच एक्सपोज. काँग्रेस मिडिया मुखार 800 मायस प्रश्न म्हूण काँग्रेस आमदारांची तोखणाय. दिव्यांगा खातीरच्या 10 स्किमीर अर्ध्या मायस फंड विनावापर. 3 स्किमींचे 0 लावार्थी. सगळ्या स्किमींक 1 कोटी सकयल बजेट. फेस्टिवलांक 10 कोटी. हाऊस टॅक्सा वाडोवपा वेल्यान सांताक्रूज ग्रामसभेंत बोवाळ. थोड्यांक सरपंचान उलोवंक दिलें ना. तोंडाक हाताक रिबिनां बांदून निशेध. आमदार रुडॉल्फ लोकां बरोबर. राज्यात पहिलेच खेप वास्को सप्ताचे फेरीचो इन्शुरन्स. मुरगांव पालिकेन 20.25 कोटी. देवस्थान समितीचो 3 कोटी मेळून फेरीचो 23.25 कोटींचो इन्शुरन्स. भारतांत चल्ल्या वोट चोरी. एकेच बायलेचे 2 वोट म्हूण राहुल गांधीन केल्ल्या आरोपा उपरांत कर्नाटक टॉप पोल कर्मचारी मागता पुरावे. म्हणटात डॉक्युमेंट दाखयल्यारूच कळटलें. भारताचेर 25% मायज घातले तरी भारत जगांतली 3री अर्थव्यवस्था जावपाच्या मार्गार म्हूण भारताच्या प्रधानमंत्री मोदीचो दावो. बंगळुरूच्यान बेळगांव, नागपूर ते पुणे अशा 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनींचे उक्तावण प्रधानमंत्री मोदीन बंगळुरांत केले. बंगळुरांत येल्लो लायन आतां सुरू. भारता उपरांत आतां जपानांत F-35 फायटर जेटान केली इमर्जन्सी लँडिंग. जेटांत खंय तकनिकी फॉल्ट. वेळार लँडिंग केल्ल्यान साल्वार. युक्रेन गैर थांबोवपाचे नदरेन पुतीन आनी ट्रंपाची जातली 15 ऑगस्टाक भेट. भारताचो दोनूय राष्ट्रांक तेंको. गैर थांबोवपाचे नदरेंतल्यान भारतान येवकारली राष्ट्रांची बसका.